मराठी म्हणून येतं हांव वाळपय ठाणे रोडार म्हाजें दुकान आसा थंय एक चेंबर आसा तो उदक व्हांवता तो लीक येता तो 2-3 जाणां बायलां पडली आयज एक पडली 4 दीस पयलीं पडली बायलां दादले पडलेले आनी कंप्लेंट हांवें दिल्या मेंटेनन्साक ते कोणी एक्शन घेवना। आता फादर कोणी लायला ते हांवें लायला तुम्ही लायला कंप्लेंट दिलेली हेच्या पयलीं हय 15-20 दीस जाली 20 दीस पण अजूनही कोणी पळोवना ना म्हणटा तेंच्यांनी येयन पळोवन हायर ठाण्याच्या रस्त्या सायडीन हांगासर चेंबर आसा आनी ह्या चेंबरा खातीर खुबशे अपघात जावपाक लागलेले आसा। ह्या वेळार सायडीक जी दुकानां आसा मेन म्हणल्यार ते आमचे पेपर विक्रेते जयदीप मणेरकर आसा तेंच्या दुकाना समोर हांगासर चेंबर आसा आनी ह्या चेंबराच्यान मोठ्या प्रमाणात उदक आसा ते लिकेज जावपाक लागलेले आसा आनी लोकांक हेजो अंदाज कळना तेका लागून लोक हांगासर पडपाक लागलेले आसा। आयज कांय वेळा पयलींच हांगासर एक ती बायल वयताली तेन्ना ती तेका अंदाज न येयल्या कारणान ती पडली आनी तिका सद्या म्हणजे दुखो मार लागलेलो आसा। ह्या वेळार हेज्या पयलीं सुद्दां खुबशे जाणां अशे पडलेले आसा आनी तांकां मार लागलेलो आसा पूण ह्या संबंदीत हांगाचे दुकानवाले आसा तेंच्यांनी संबंदीत जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा हांकां कंप्लेंट दिलेली आसा पूण आजून कोणीच हांगासर तेची दखल घेतलेली ना। आज जेन्ना बायल पडली तेन्ना हांगासर तेंच्यांनी दुकानवाल्यांनी हांगासर लोकांक हांगासर कळपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगा सायडीक फातर लायलेले आसा पूण हांगासर मेन बाजार आसल्या कारणान लोकांची मोठ्या प्रमाणात हांगासर गाड्याची वाहतूक जाता आनी हेजी जी दखल आसा ती तेंच्यांनी घेवपाक जाय आसलेली पूण आतां तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हांगासर ती दुरुस्ती करून तेजी हांगासर लोकांक येवपाक वचपाक रस्तो सुरळीत करपाची अशें थोड्या वेळान मागणी केलेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना